म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं बरीं मनशां आनी आमचे सगळें बरेपणूच उपजवता घडटा, पूण आमी जाणो कशे भाशेन आमचे मदें वायटूय आसा आनी हे वायटूय आमचे सगळें आमकां बरी करचे आसतना वायट करता. केन्ना केन्ना आमी दुसऱ्यांक वायट करतात, दुसरीं आमकां वायट करतात आनी हे भशेन आमचे ही राटावळ चालूच आसा. म्हणटच आमी संकश्टांनी सोदता कोणाक? देवाक. पूण खूब पाटी आमी सूट घेवंक सोदता आनी हे भशेन आमचे मदें जाता, कित्याक कोणें तर आमकां वायट केलें तांचे बदलेक आमी वायट करता. उस्क्या खोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमचेर कितें वायट कोसळटा तेन्ना आमचो मनोभव आनी आमी कशे भशेन ताका फुडो करता ते तुमी जाणत. पूण आमी कितें पळोवंक जाय? देव आमकां सगळे वतीन आपल्या कामांक तयार करता. हें तर आमी पळयत जाल्यार आमी जेजूचें कोश्ट मरण कित्याक लागून तें घडलें तें आमकां समजोंक लागतलें. तातूंतल्यान देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो आनी ताचे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण मेळ्ळी. हेच भाशेन आमचेय मदें जाता. जेन्ना आमचेर संकश्ट येतात तेन्ना आमी तातूंतल्यान देवाक एकवटोन जेजू सगळें तें सगळें दवरून दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासत आमी ताच्या फाटल्यान वचूंक जाय आमचो खुरीस घेवन. आनी हे भाशेन गेलीं की ना मागीर आमी खूब देवा सारकीं जावंक लागता. हें आमी न्हय, देव घडोवन हाडटा. पूण अशें जायना जाल्यार आमी आपलेपणांत आसा, देवा बरोबर ना. देवा बरोबर आसत जाल्यार आमी जेजू सारकीं पुनरुज्जीवन जातले, सगळ्या संकश्टांतली भायर सरून आमी खूब मॅच्युअर जातले, आमी दुसऱ्यांक समजून घेतले आनी देवा सारकीं देवाचेच बरोबर रावन ताचें करुणाय आमी दुसऱ्यांक जावंक लागतले. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हे भाशेन हें सगळें समजलो आनी ताका लागून ताणें आपलें जिवीत सारकेंच देवा बरोबर खर्चिलें. ताणें आपणाचेर सगळे कश्ट घेतले. तो पळयात, व्हडल्या बंगल्यांत रावचे आसतना साद्या एका हॉस्पिटलान हांगसर गोंयांत रावलो. मागीर तो येणे तेणे भोंवतालो, हिंचूर रावतालो, हिंचूरय व्हडले पद्दतीन न्हय, खंयसर रावंक जाता पळय थंयसर रावन आपलो वावर न्हय, देवाचो वावर तो कोत्तालो. आनी सगळ्यांचे संकश्ट जे आसा ते कशे भाशेन ताणें देवा सवें धरून ही वाट जेजूची शिकोवंक जाय ती ताणें ताका शिकयली आपल्या जिवितांतल्यान. आनी हाका लागून तो आमकां एक नमुनो जाता. तर आयज आमी ताचे कडेन मागया, हिंचेय स्थितीन बरें ओ वायट येवं आमी कित्याकूच चिटकोन रावचें न्ही. सगळें तें देवाक भेटोवन देवा सारकीं आमी अदीक आनी अदीक सगळे स्थितीन जावंक ही कृपा मागया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत सदांच विनंती करता, मागता की आमचें जिवीत खुशालकायेन हिंचेय स्थितीन आमी सारचें. आनी खुशालकाय वो आनंद फकत जेजू जावन आसा. जेजूच्या एकवटान अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत सारया. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. आमचे सगळें आसा तितलें तो आपणाशी ओडून काडूंक आवडेता, पूण आमी ताका दिवंक जाय तें सगळें. तें सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें आनी वायट ताका दिवया. आनी तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून आपल्या पवित्रपणान तो आमकां भरून काडटा आनी आमकां सदांच आयती आनी तयार करता ताचे सेवेंत आमचें जिवीत खर्चिचाक. जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान खर्चिलें तेच भाशेन आमी खर्चुया.